कला अकादमीचो रिनोव्हेशनाचो आनी स्ट्रेंथनिंगाचो जेन्ना प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर सातत्यान हांव कला अकादमीचेर उलयत आसा. कला अकादमीची परिस्थिती एकदम गंभीर आशिल्ली हें गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आनी आमचे जीएसआयडीसीचो कन्सल्टंट मुंबय बेज जो आशिल्लो तांणी सातत्यान दिल्लें आसा. मध्यंतरी हें प्रकरण जें आसा तें हायकोर्टान गेल्लें आसल्या कारणान थोडोसो काम मुखार व्हरपा खातीर उशीर जालो आनी हायकोर्टान नंतर आमकां सांगलें की तुमी योग्य तो निर्णय घे आनी काम करात. आनी अशाच पार्श्वभूमीचेर कला अकादमीचें काम कलाकारांची एक अपेक्षा आशिल्ली. जितली कला अकादमी गेली कित्येक म्हयने बंद आशिल्ली आनी म्हणूनच हें काम तातडीच्यान घेवचें पडिल्लें आशिल्लें आनी सगळे सोपस्कर जे आसात ते करून घेतिल्ले आसात. आज गोवा फॉरवर्डान जे आमचेर आज आरोप केल्ले आसात तातूंत कांय तथ्य ना, कारण हांव तातूंत म्हणटलो की हो एक पॉलिटिकल एक स्टंट जावन आसा. होच गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा भितर समावेश आशिल्लो. हे आज जे वेळाचेर ह्या लोकांनी भायर कित्याक काडचे पडले, कारण हेंची अतिताय जाल्ली आशिल्ली, हेंची दादागिरी चल्लेली आशिल्ली आनी भायर खंयचो एक मुख्यमंत्री हांकां कित्याक काडटलो जे वेळाचेर हेंचे एखाद वेळ हेंकां करप्शनाचो वास हेंचे भितर आसा आनी म्हणूनच ह्या लोकांनी त्यो काही गोष्टी आज आमचेर आरोप करपा खातीर परत एकदा प्रयत्न केल्लो आसा. खरें म्हणल्यार बेजिकली दुर्गादास कामत जो आसा हो खंयच्याक उलोवपाक गोवा फॉरवर्ड ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात तेन्ना हो भायल्यान आयिल्लो मनीस, हेका कांयच अधिकार ना. खरें म्हणल्यार विजय बाब सरदेसायान आमचे लागींचे मित्र ताणें येवपाक जाय आनी काही गोष्टी कितें आसा त्यो समजून घेवपाक जाय. पूण तशें न जाता म्हाका दिसता दुर्गादास बाब कामत हो खरो एक स्कॅमस्टर जावन आसा. कारण त्यांनी आनी हे स्वता तांचो जो आमदार आसा ताकाय खबर आसा कितें हो मनीस आनी कितें ना. आनी अशे तरेन ज्या पक्षान अशे तरेचे लोक जर आसले जाल्यार हो पक्ष अधोगती कडेन पावतलो अशें म्हाका हें सांगपाचें आसा. दुसरी गोश्ट आमकां जे तेणीन कला अकादमीन जे काम जे सुरू करता ते काम PWD करता, ते डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर करिना. कारण हें काम जें आसा तें डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान PWD दिल्लें आसा आनी PWD जो एस्टिमेट जो करता तो एस्टिमेट GSRच्या प्रमाणे करता. तातूंत भितर कसल्योच कांय आपल्याक जाय ती रेट घालपाक शकना हें पयलू मतीन धरपाचें तेंच्यांनी गरज आसा. आनी हो एकंदरीत हो जो विशय जो आसा तो एकंदरीत कॅबिनेटाक डिस्कस जाले नंतर हे त्याची वर्कऑर्डर जो आमची जेका अनुभव आसा हे अशी कामां करपा खातीर. कारण हांव सातत्यान म्हणटा की कला अकादमीचे जवळ जवळ 3 फावटी रिपेर जाले. जो उद्देश जो आशिल्लो तो उद्देश अजून पर्यंत जो साध्य जावना. कारण लिकेजीस जातात, मागीर तुगेल्यो पावस आयलो म्हणटकीर फ्लडिंग जाता. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुळाव्यो प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले इश्यू जे सॉल्व करपाक म्हणून आज जाले ना. आनी म्हणूनच एक स्पेशल एजन्सी जी PWDन रेकमेंड केल्ली आशिल्ली आनी त्या PWD रेकमेंड केले नंतर तांकां ते कॅबिनेटाच्या माध्यमांतल्यान आनी फायनान्शियल सगळे कन्करन्स घेवनूच तांकां काम दिल्लें आसा. परत परत हे जे विशय जो आसात आज राजकारण निवडणुको लागीं आयिल्ल्यो आसात आनी निवडणुको लागीं आयिल्ल्यो आसात म्हणून हेंकां खंय तरी आज उमाळे वयर सरतात अशें म्हाका ह्या वेळाचेर म्हणत आसा. कारण जे वेळाचेर बरें काम केन्ना हे सरकार करता तेन्ना खंय तरी आड नदरेन व्हरपाचो किंवा लोकांचे मायंडसेट जो आसा तो डायवर्ट करपाचें ह्या पत्रकार परिशदेन जाल्लो आसा. आमी ट्रान्सपरंट आसात. आमी जे वेळाचेर काम दिल्लें आशिल्लें आनी आज जवळ जवळ म्हागेलें ऑलमोस्ट मॅक्झिमम काम जाल्लें आसा. घडये हेंकां जर आक्षेप जर आशिल्लो जाल्यार हेजे पयलू तांच्यांनी आक्षेप कित्याक घेतले ना, हेजे पयलू तांच्यांनी कित्याक आयला तांकां समजून घेवपा खातीर हांवें सातत्यान हांव प्रेसा कडेन उलयता आशिल्लो. कोणाकूय जर कितें जर विचारपाचें आसा सांगपाक जर आसा जाल्यार आमचे कडेन येयात. आनी तातूंत पणजेची आख्खी मिडिया जी आसा तांकां सगळें खबर आसा. कारण आमी लायव्ह ह्या एकंदरीत काम सुरू करचे पयलू आमी ह्या कला अकादमीची वस्तुस्थिती कितें आसा तेजी कितें आनी स्ट्रेंथनिंग ते कितें करपाची गरज आसा हें आमी सातत्यान तांकां दाखयलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता हेज्या ह्या कला अकादमीचे मिडिया शिवाय जे रिपोर्टर चालू रिपोर्टिंग करताले पावसान म्हणू नाका किंवा वतान म्हणून तांकां सगळ्यो काही गोष्टी खबर आसात. आनी दुसरी अत्यंत म्हत्वाची तांचें म्हणणें कितें आसा की तो मेंटेनन्स चार्जीस 36 crores जर एस्टिमेट जर जालो जाल्यार ताका आमची कंटिजन्सी फंड लागता, देन 1.5% जे आसा ते रायट्स लागता, 12% जे आसा ते GST आसा,
ह्यो सगळ्यो कॅल्क्युलेशन करून ह्यो प्रोसिजर आसा पीडब्ल्यूडीचो आणि ह्या प्रोसिजर झाले नंतरच काही दुसरो तो फिगर जो येता हे फक्त कला अकादमीच्या टेंडरा संदर्भात आसना तर प्रत्येक टेंडर जावं ते खंयचे रोड्साचे टेंडर किंवा रिपेअर बिल्डिंगाचे करून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्यांच्या खंयचो मनीस आपल्याक जाय तसो एस्टिमेट करपाक शकना हे पयलू मतीन गोवा फॉरवर्डान दवरपाक जाय आणि म्हणूनच गोवा फॉरवर्डान खंयच्याय गोष्टीचेर आरोप करचे पेक्षा तांच्यांनी पयलू समजून घेवपाचें आसा कारण ही कलाकारांक लागणारी ही एक व्यासपीठ जावन आसा ते जात तितले बेगीन आमी पूर्ण करपाक तयारीन आसात आणि म्हणूनच हे सगळे तांकां क्रेडीट मेळना क्रेडीट हे सरकारा खातीर मेळटा अशे तरेचो तांचो एक विशय जाल्लो आसा आणि म्हणून हे एक परत एकदा तांच्यांनी आमचेर आरोप केल्ले आसात ह्या आरोपांक कांयच तथ्य ना अशें हांव सांगपाक सोदतां आणि गोंयचे सबंद जी जनता जी आसा त्या जनतेक जे काम आमी हातान घेतिल्लें आसा तें काम ट्रान्सपरंट रिते आसा कोणाकूय जर कितें जर विशय आसा जाल्यार एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटीज आसा तुम्ही तांचे कडेन वचपाचे ज्या तरेन ताणें ती प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्ली आसा ती दिशाभूल करपाची एड्रेस केल्ली आसात कारण एखादे वेळी ते दाखोवपा खातीर ताका प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन्स कांय जावं ना कारण क्रॉस क्वेश्चन कशें जावपाना कारण दुर्गादास कामत म्हणटा तो मनीस कितें आहा तो सगळ्यांक खबर आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या फटींग मनशाचेर कोणी विश्वास दवरचो न्ही इतलेंच हांव गोंयचे जनतेक सांगपाक सोदतां आणि गोंयची जनता ह्या आणि कलाकारांच्या हिता दृष्टिकोनांतल्यान आर्ट अँड कल्चर काम करता अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा हांवेन आज जेणे ही पत्रकार परिशद जी घेतिल्ली आसा ताका हांवेन स्कॅमस्टर म्हणिल्लो आशिल्लो ताचें कारण कित्याक जेदे वेळाचेर आमचो एक पीडब्ल्यूडीचो जेन्ना रेजिडेन्शियल बंगलो जेदे वेळाचेर हातान घेतिल्लो आशिल्लो तेन्ना कितले तरेचे हेणीन त्या बंगल्याक दाखोवन आपले घर फर्निचरींग करून घेतिल्लें आसा हें सगळ्यांक जगजाहीर खबर आसा दुसरे अत्यंत महत्वाचो विषय कॅसिनो हेणी बॉब मार मारली एक्स्टॉर्शन केलें आणि कॅसिनो त्याच्या ताळ्याचेर काही गोष्टी पडले नंतर हो बंद जालो आजपर्यंत जी तो वेगळी तरेचे स्कॅम उलयतात तेगे फक्त एक्स्टॉर्शन आसा अशें म्हाका सांगून दिसता आणि म्हाका दिसता हांव विजयबाब सरदेसाय एकूच सांगपाक शकता की अशे तरेचे लोक जर पार्टीन जर जोडले जाल्यार पार्टी रसातळाक पावतली इतलेंच ह्या वेळाचेर ह्या मनशा पासून सावध रावचो कारण अनुभव तुमकां सगळें खबर आहा